Just imagine. फायनली चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकरान राजेंद्र आर्लेकराक मंत्री केलो. राजेंद्र आर्लेकर आता असेंब्लीन स्पीकर म्हणून ना, आता विजय सरदेसाय आणि रोहन खंवटेक आता कोण तू बस अशें म्हणटलो. गेले ते दीस गेले, कारण अनंत शेट स्पीकर आता आणि तो तर पुरो करा दे, खूप झाले, बंद करा दे आता, 15 मिनटां वेळ झाली, बंद करा दे, खूप झाले, पुरो अशें म्हणटा. दॅट इज मोर इन्सल्टिंग दॅन वॉट राजेंद्र आर्लेकर सेज. तू बस पुरो करा दे, बंद करा देशी. पण दुसऱ्या वाटेन राजेंद्र आर्लेकर मंत्री जालो आणि अनंत शेट स्पीकर जाता म्हणून नरेश सावळ, विजय सरदेसाय आणि रोहन खंवटे भयंकर खुश आहा. दे हॅड पार्टी ऑन थर्सडे नाईट. प्रिन्सिपल जर मऊ स्वभावाचो मेळत जाल्यार खंयच्या स्टुडंटाक आनंद जावचो ना. विष्णू वाघाक डेप्युटी स्पीकर म्हणून दिता अशें आयकलां. जो खऱ्या अर्थान स्पीकर उलोवपी रे, JBLचो तो बी. आता उलोवपी मनीस आहा पळय ताका तुमी मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेन अशें कन्फ्युजन करून उडयलां खबर आहा. सद्या आमी इतले कन्फ्यूज जाल्यार CM सुद्दां कन्फ्यूज आसतलो शुअर. मिस्टर पार्सेकर, कितले नवे मंत्री आता तुमच्या मंत्रिमंडळान? एक. परफेक्ट, फायन, सारकें. आणि आर्लेकराक मंत्री करपाक कोणाचे डायरेक्टिव्स असले तुमकां सर? ऑन द डायरेक्टिव्ज ऑफ पर्रीकर. तेणेच ताका वचन दिल्लें खंय न्हू 3 वर्सां पयलीं. आणि जेन्ना आमी हॉटेल मांडवीन त्या मिटिंगेक बाईक पळयलो पळय तेन्ना आमकां कळ्ळें. भाई तुमी किंग मेकर न्ही आयच्या मिटिंगेचे? दिल्ली यो तुका सारको दाखयता कितें किंग आनी मेकर तो यो. विष्णू वाघाक तुमी कितले तेंप जालो थारावन धरलेलो? 6 महिने, 8 महिने, 10 महिने. आमकां अशें दिसता की विष्णू वाघाक पळय डेप्युटी स्पीकर तुमी दिवंक सोदता न्ही. आय डोंट थिंक लायक विष्णू वील बी लायक हॅप्पी, लायक यू नो, लायक तो खूश आसतलो अशें. Just imagine. तुका मंत्रीपद दिवंक ना, पण तुका डेप्युटी स्पीकराचो पोस्ट दिवपाक केला. तूं ऑलरेडी दिरियोच्या हाऊस कमिटीचो चेअरमॅन आसा, तूं कला अकादमीचो चेअरमॅन आसा. पण तरी आसतना बेजिकली हांव सांतांद्रेचो आमदार, तो सांतांद्रेचोच आमदार म्हणून उरता. ते तुज्या कडच्यान कोण व्हरूंक शकता? ते तरी तूं आहा न्हू. सद्या तुजे संबंध कोणा कडेन बरे ना. भाजपा कडेन. करेक्ट. आनी आतां लोक कितें म्हणटा जाणा, विष्णू आतां भाजपाचेर असो तुटोन पडटलो ह्या ते असेंब्ली सेशनाक अशें लोक म्हणपाक लागल्या. कांय जाणांक एक दुबाव आसा. दुबाव खरो जावपाक टायम लागता. म्हाका एक सांग, लास्ट 3 वर्स तूं तुज्या सरकाराचें कितें चित्र काडटा? सरकारचें ओवरऑल चित्र म्हज्या मतान सांगता हांव, सरकारचें ओवरऑल चित्र फुडल्या ऑक्टोबर 2016 मेरेन कितें आसतलें हाजेर फुडच्या इलेक्शनची हें आसतलें. चित्र बरें आसा म्हणटा तूं. बरें, आमकां हें सांग, आयज एकंदर चित्र बरें आसा सरकाराचें? ना हो हांव आतां विधिमंडळाचो हें म्हणून हाजेर कांय उलोवंक शकना. पण एक सांगता तुका विष्णू, पर्रीकराक आहा मरे तसो पार्सेकराकूय मातसो इगो आसा अशें दिसता. पर्रीकराक इगो आसा आनी पार्सेकराक CM म्हणटा ताका इगो आसतात. तसोच आमकांय बी आसा. तुमकां आसा, आमकांय आसा, आनी तुमकां आमकां ना तर आमकांय आसा. आनी तुजो इगो हर्ट जाला आमकां ते म्हणजे तुवें हालींच एक नवी कविता बरयल्या, तितूनसून स्पश्ट जाणवता की तूं मातसो हर्ट जाला, तुजो इगो हर्ट जाला. आनी कवी काय म्हणतो म्हणजे ती कविता म्हाजे कडेन आहा तुजी, ती हांव तुका वाचून दाखयता. तुवें बरयला कविता, तुकाच वाचून दाखयता. आयका मातशें. रोज रोज डावास त्याच्या मी आता फसू कसा, नावात माझ्या वाघ आहे सत्य हे विसरू कसा. मनोहर त्या भूल थापा म्हणजे कोण, वाऱ्यावरती विरून गेल्या, बहुजनाच्या लक्ष्मीकांता म्हणजे कोण, अर्ध्यावर सोडू कसा. कमळ सुंदर दिसते परंतु खोल खाली चिखल आहे, शुभ्र ही घालून वस्त्रे तळ्यामध्ये उतरू कसा. पण तळ्यात गेला उतरू सुद्धा. खूप झाली वंचना हे घावही सारे सोसले, वेचल्या मी जाया तिथे काटे वेचू कसा. पण जायो कित्याक जाय? तुमच्या ह्या कवितेनसून तुमचे दुःख आमकां कळटा विष्णू भाऊ, आमकां कळटा. पण
काश म्हणटा हांव ह्या पाषाण हृदयी पर्रीकर आणि पार्सेकराच्या पाषाण हृदयी काळजाक पाजर फुटलेलो ही कविता आयकून जाल्यार ते जाल्यार अदीक हें जातलें. म्हणजे म्हाका कितें दिसता अजून स्वेरिंग बीन जालें आतां विष्णुबाब. आतां मंत्रीपदा बद्दल तूं कांयच विचार करूं नाका. आतां जालें न्ही सगळें, मंत्री केलो. पण तुवें न्हू तुका सांगता हांव विष्णुबाब, तुवें न्हू पयलीं सांगपाक जाय आसलें. तुवें मुख्यमंत्र्याक पार्सेकराक सांगपाक जाल्यार आरे बाबा पळय फुडले 1.5 वर्सां आमच्या भितरले कोणा एकट्या मंत्री कर, तूं हे पळय टॅलंट पळय आनी तूं आमकां टेस्ट घे आमची. तुवें कोक्स करपाक जाल्यार आपली टेस्ट घे आनी कोण बरो आहा ताका मंत्री कर. ते कितें फक्त मुख्यमंत्र्याकूच तें सांगलें म्हणून प्रश्न सुट्टा असो ना. देर आर अदर पार्टी लिडर्स पर्रीकर आणि यू हॅव बीन डिप्रायव्ड ॲट एवरी स्टेप. ह्या वी नो. सो आतां फुडें कितें होय एक प्रश्न आसा. ते आतां तुकाच चिंतचें पडटलें न्ही. हालीं खंय तुवें नॅनो गाडी नाका म्हटली खंय, कित्याक? लायक देर हॅज टू बी इनफ स्पेस न्ही. सामकें हां, स्पेस म्हणटा पळय तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव म्हणटा कितें जाणा, प्रत्येक बायलेन जर आपल्या घोवाक थोडोसो स्पेस दीत जाल्यार तो डेली स्पेसानूच येवं शकता. Just imagine. आमी एक गजाल मात बारीक नोट केल्या. सुभाष फळदेसाय आनी महादेव नायक दोगी एकामेकाक कशेंच सोडिना. सामकी दाट इश्टागत सामकी तेंची. कर्टसी सुदीन ढवळीकर, दोनों का दुश्मन एक हो तो दोस्त बन जाते. हांगा पळयात, महादेव आनी सुभाष वांगडाच भायर सरतात. आणि हांगासर तुमी चीफ मिनिस्टर आमचे कडेन उलयतालो पळय तेन्ना तुमी बॅकग्रावंडान जर पळयत जाल्यार तुमकां दिसतलें की सुभाष आनी महादेव दोगी वांगडाच सारके भितर वयता. हंटींग इन पॅड्स कशें सामके शोलेचे जय आनी विरू एकामेकाक कशें सोडिनात. तुमकां चुकला जाल्यार परतून एकदां पळया. एक्सक्लुसीव आमी खूब फावटी. Just imagine. महादेव नायक आणि सुभाष फळदेसाय जय विरू जावपाचे कारण म्हणजे सुदीन ढवळीकर. ऑन द बॅकड्रॉप ऑफ आर्लेकर बिकमिंग मिनिस्टर आणि बीजेपी डिमांडिंग रिमुव्हिंग PWD ऑफ सुदीन ढवळीकर आणि गिव्हिंग इट टू आर्लेकर अँड ऑल दॅट अफवा अँड वावड्योज वी मॅट सुदीन ढवळीकर. Just imagine. हांव कांय खिणा पयलीं विष्णू कडेन उलयतालो. सॉलिड अपसेट आहा तो. डेप्युटी स्पीकर काय म्हणटा तो आपणाक. डेप्युटी स्पीकर काय त्यापेक्षा MLA बेस्ट मरे. तो कितें म्हणटा, ह्या सगळ्या ह्या फेररचनेन मंत्रिमंडळाच्या ह्या सागर मंथनान जे विश भायर सरला म्हणजे 2 जाण सामके दुखावलेले आहात. एक म्हणजे विष्णू आनी दुसरो म्हणजे सुदीन ढवळीकर. न्ही सुदीन बाब तुमचे PWD काडटा अशें बोवाळ जालो. कोण कितें उलयता जशें तुका खबर ना तशें म्हाकाय खबर ना. अशें म्हणून तुवें सेंटरा कडच्यान घडखरी घट धरून 1000 कोटी 2000 कोटी 4500 कोटीचे प्रकल्प गोंयांत हाडले आणि तूं आपली काम सायडीच्यान चालूच दवरली. कोण कितें म्हणटा तें म्हणीत राव, तुजें काम चालू आहा बेस्ट आहा एकीकडे. तुका PWD आणि ट्रान्सपोर्ट खातें जाय म्हणजे जायच न्हू सामकें. डेफिनेटली. काय BJP लिडर्स, थोडे BJP लिडर्स आसा ते मरे तुज्या फाटल्यान पर्रीकराक आनी पार्सेकराक तुज्यो गजाली सांगता. हे सगळें बंद जावपाक जाय कारण तांकां फुडें तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्टेस्ट करपाक जाय न्हू. तूं तर सारको आडकाठी. पण अशें कित्याक करता हो प्रश्न येता. दीपक ढवळीकरान आपल्या मंत्रीपदा बद्दल कितें चिंतप? खरेंच हे आमकां जाय गरज आसा काय कितें? अशें म्हणून फॅक्टरीज आनी बॉयलर्सान कितें दवरला. तूं म्हणटा पळय रिवर नॅविगेशनान कितें दवरला तशें रे. तूं आयज सुदीन बाब इतलो तूं वयर सरलो, मंत्री जालो, इतले प्रकल्प हे सगळे तूं उदरगत सगळे तरेची खंय तरी हेजें श्रेय BJPक वयता न्ही. नॉट BJP. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ BJP. सुदीन स्वबळाचेर जिखू शकता आणि स्वबळाचेर जिखूय शकता, सिटाय हाडूं शकता अशें तूं कितें म्हणपाक सोदता? हांव म्हजे एक्सपिरियन्स सांगता. हांव जेन्ना निवडून आयलो 800 मतांनी निवडून आयलो सुरवातीक आनी दुसरे फावट हांव एकदम 9000 मतांनी निवडून. हांव कित्याक 9000 मतांनी निवडून आयलो? कारण भरपूर पैसे मोडले गोरगरिबांचेर उरना. गोरगरिबांचेर परवरी, सांत आंद्रे, बिचोले
दाबोळी, केपें, सांगे, काणकोण, थंय एकामेकाक आमी हातां हात घालून वचपाचे. रामनाथी युवा संघ आहा पळय, जो सनातन संस्थेक विरोध करता, ताच्या फाटल्यान कोण आसा? रवी नायक. ना रे सुदीप, रवी धरले करपा ना रे. ना रे. हांव सांगता बरें तें सोड, एक बरो फिट सांग मरे गो नंबर. 13, 14, 5, 7, 8, 10. फिट म्हणटा तो एकूच नंबर आसता सुदीन भाव. एकूच नंबराचें प्रेडिक्शन दी. प्रेडिक्शन करप एट दीस स्टेज हें बरोबर ना. आमी युथीज आसा. Just imagine. मित्रांनो, घेवया एक बारीकसो विसव. Just imagine.